हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, सगळीं भुरगीं सोम सारक्या रोगता मासाची देखून जेजून त्याच रोगता मासान वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देंवचाराचो. आपल्या मरणा उद्देशी ताणें नास केलो आनी मरणाची भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितांत गुलामपणांत जियेताली तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आधीन करून नात, पूण आब्राहमाचे सोस्तीक ह्या पासत पोरजेच्या पातकांचे बोगसणे जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दयाळ आनी विस्वाशी महायाज्ञीक जावंक सगटान ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपद्र्या वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरसां मोदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. सबाब, आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. सबाब, आपल्या कराराचो सर्वेस्पर सदां काळ उगडास आसा. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. सबाब, आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. हजार पिडकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली, तीच ती. सबाब, आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जोआंव सांगाती तो सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोश करूंक लागली.
सांज जातूच दिसदारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटेकारांक आनी देंवचार बसलोल्यांक ताचे सरशी हाडली. ताचे दारार नोंगोर बोर लोक जमून खेत जाली आनी जिन्सा बासांची खूब बोळीकाराक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. दुसरे सकाळी अजून काळोख आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदूंक गेले आनी तो मेळटूच ताणें ताका म्हणलें, सगलो लोक तुका सोदता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोंगरांनी वचूया. थंयसर हांवें शिकोवन दिवंक जाय, कित्याक ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोवून तो ताचे देवस्थानांनी उपदेश दितालो आनी देंवचारांक धांडायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नेयाळ. जेजू कोण? नेयाळाक आदार. सिमांवच्या घरा तिची सासू पिडेंत आसली देखून गांवाचो सगलो लोक भोंवतणी भरलोलो आसलो. जेजू कोण हें चिंतूंक ती पडटात. जेजू देवाचो पूत. देव मनीसपण घेवन मनशां सांगाता आनी बरोबर जिवंक आनी मनशा कुळाक पातकांतली सोडूंक सहभागीपण चल्लो. जेजू गुरू. शिसांक आपल्या बापाचे वावराक विंचून काडून ताची आत्मीक घोवळीक आनी मनाची आकारणी करता. पवित्र पुस्तकाची जाणवायेची खोलाय शिकयता. जेजू मिशनर. जेजू ह्या संवसारांत बापाचे मोगाचे मिशनर जालो आनी आपल्या शिसांकूय असलेंच मिसावांक पाठयता. जेजू पेकवणार. जेजू थकलोलो आसतनाय सिमांवच्या घरा वेता आनी ताच्या सासूमाईक जोरांतली बरी करता. सगळे भाशेंचे पिडा रोग बरो करता. देंवचार काडटा. जेजू मागण्याचो मनीस. भोव सकाळी उठून एकसुरे स्वातेर मागणें करतालो आनी सगलो लोक ताचे सोदीक वेतालो. जंय जंय ताची खबर पावनासली थंय पासून वचपाची तयारी करतालो. देवाचें राज बांदूंक, शुभ वर्तमानान परगटूंक आनी देंवचार काडूंक ताचो हवेस आसलो. जेजूचो तूं आनी हांव पाटलावदाव जाल्यार आमी जेजू भाशेन जावंक बारी वावरूंक जाय. तेन्नाच आमचो बावाट आनी धर्म ओदीक देवीक काकलुतीन मोगान आनी बोगसण्यान भरतलो आनी आमचे वरवीं जेजू कोण तो दुसरी अणभवूंक पावतली. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजू भाशेन जावंक आमी प्रयत्न करुया आनी ताची मिसांव फुडें व्हरोया.